40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयल्या नावेली मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे विशय, तांचे मुद्दे, तांचे अपेक्षा आणि मोर इम्पॉर्टंटली हे अपेक्षा तांची फाटली कितकीशीच वर्सां पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान. पण ह्या मतदार राजांक मेळच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1989च्या इलेक्शनात नावेली मतदारसंघाचे नेतृत्व लुईझिन फालेरोन इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टींतल्यान केलें. लुईझिन फालेरोन हे नेतृत्व 1994च्या इलेक्शनात 8178 वोट्स घेवन, तसेच 1999च्या इलेक्शनात 12054 वोट्स घेवन आणि 2002च्या इलेक्शनात 10245 वोट्स घेवन हे नेतृत्व तांच्याकडे दवरले. पण 2007च्या इलेक्शनात नेतृत्व चर्चिल आलेमावच्या सेव्ह गोवा फ्रंटाकडे आयले. तांणी 13500 वोट्स घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे लुईझिन फालेरोक मात दिली, जांणी 8996 मतां घेतली. पण नावेली मतदारसंघात 2012च्या निवडणुकीन 10231 वोट्स घेवन आवेर्तान फुर्तादाक आमदार केलो आणि चर्चिल आलेमाव जांणी 8086 मतां घेतली ते दुसऱ्या स्थानाचेर उरले. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आता प्रेझेंट टेन्सान आणि जाणून घेवया हो मतदारसंघ ह्या मानेस्ता कडच्यान. सर, तुम्ही ह्या मतदारसंघा बद्दल कितें म्हणटाले? तुमची कितें अपेक्षा आसली फाटली कितकीशीच वर्सां आणि तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें आसतले? हांव तुळशीदास देसाय, सरपंच दवर्ली दिकारपाल. ओपनिंग रिमार्क्सा भितर म्हाका सांगूनशें दिसता की गेल्या 4.5 वर्सांत ह्या मतदारसंघान जें भरीव काम जाल्लें आसा तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की विकासाची गंगा जी आसा ती ह्या मतदारसंघाक व्हांवल्या अशें म्हटलें तर कांय चुकीचें ठरचें ना. डेव्हलपमेंटा वटेन पळोवपाक गेलें जाल्यार खुबशीं कामां गेल्या 4.5 वर्सांत जाल्यात. ट्रायबल वेलफेरा अंडर जितकें काम ह्या मतदारसंघाक जालां तितकें काम म्हाका दिसता गोंयच्या 40 मतदारसंघांत खंयच जावंक ना. ट्रायबल वेलफेरा अंडर म्हज्या पंचायत वाठारां भितर डेव्हलपमेंट ऑफ फुटबॉल ग्रावंड जाल्लो आसा. ताज्या नंतर थंय एक आमचें जें रोजरी कॉपेल आसा ती आतां फुडें चर्च जावपाची, ताच्या खातीर जें सिमिटरीचें काम जें आसा तें थंयसर टेंडरींग जाल्लें आसा. दवर्लेच्या वाठारां भितर नंतर एक 4 लेन वायडनींग जाल्लें आसा आनी ताजेर आतां LED लायट्स येतल्यो. सो दवर्लेचो वाठार जो आसा तो कंप्लीट थंयसर एक चकचकीत जाल्लो आसा. दवर्लेच्या वाठारा भितर आनीक जो विकास आसा तातूंत भितर आमचें एक नवें पंचायत घर येतलें आनी त्या पंचायत घरा भितर हेल्थ सेंटर येतलें, जिमनेजियम येतलें. ताच्या नंतर त्या वाठारांत दवर्ली आनी दिकारपाल हे 2 गांव जे आसा ते रेल्वे क्रॉस जाल्ल्या कारणान ताचें विभाजन जाता आनी गेल्या फाटलीं कितलींशीं वर्सां थंय एक ओवरब्रीज आसचो अशी मागणी लोकांची आसली आनी ती मागणी आतां पुराय जाता. फाटल्या म्हयन्यान आमचे रेल्वे मिनिस्टर बाब सुरेश प्रभू हाणें इनॉग्रेशन फातर घालून ताचें उक्तावणय बी केल्लें आसा. ह्या नावेली मतदारसंघा भितर वेगवेगळीं जीं बाकीचीं कामां आसात तातूंत भितर आमच्या आमदाराचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो. तो ड्रीम प्रोजेक्ट आतां टेंडर जाल्लो आसा. आमची जी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसा नावेली भितर, तर थंयसर हो जो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तातूंत भितर फुटसाल कोर्ट, टेबल टेनीस कोर्ट हे सगळे कोर्ट येतले. त्या भायर 1 किलोमिटर जॉगर्स पार्क येतलो, स्विमींग पूल येतलो थंयसर. तो हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आसा थंयसर पुराय जावपाचो आसा. ताच्या नंतर गेल्या 3 वर्सांक आमी पळयतात नावेली मतदारसंघांत फिश मेला आयोजीत केलो जाता. ताका एक बऱ्या पैकी यश हांगासर मेळटा. शांतीनगर भागांत, आखे बायश पंचायती अंडर शांतीनगर भागांत आमी पळयलें की थंयसर सुमार 46 घरां जीं आशिल्लीं तीं घरां तांचे मिलिटरीची जागा जी आसा थंयसर ती तांची पयलीं पोरणी घरां आशिल्लीं तांकां रिहेबिलिटेट करपाक जो जागो दिलो तो जागो कोणाच्या तरी भाटकाराचो जो गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आशिल्लो. आनीक ह्या लोकांक आपलीं घरां जीं आसा तीं दुरुस्त करपाक मेळनाशिल्लीं, तांकां ताचे मालकी हक्क नाशिल्ले. आनी अशा वेळार आमच्या ह्या सरकारान, आमच्या आमदारान फुडें व्हरून तांचे प्रश्न फुडें व्हरून एक बील पास करून हाडलें आनी तें बील पास करून हाडटकीर ह्या लोकांक 46 लोकांक आतां मालकी हक्क तातूंत भितर मेळटले. तर हो एक मोठो जो अचिवमेंट अशें म्हणूं येता त्या लोकां संदर्भांतलो.
तर अशीं खुबशीं कामां जीं आसात आमच्या मतदारसंघा भितर गेल्या 4.5 वर्षांत जाल्लीं आसात. ओके, आमी ओपन करतना व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक नोट. तुमी कितें एड करतले हाचेर? तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें आसतले? नमस्कार, म्हजें नांव मेल्विन पेरेरा आनी हांव आम आदमी पार्टीचो कोऑर्डिनेटर फॉर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजें म्हणणें हें की जी ट्रॅफिक कंजेशन्स जी आसात आमचे गांवांत ती आजून सॉल्व जावंक ना. बेसीक एम्युनिटीज जी आमकां जाय जशें की उदक आजून आमकां फावना, उदक सारकें येयना. इलेक्ट्रिसिटी बिजली जी आसा आमकां खुबशी इरॅटीक आसा आनीक म्हाका दिसता ताचेर खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वाडोवंक जाय. हेल्थ कॅर जी आमची खुबशी आय थिंक आमी खूब फाटीं आसात इन हेल्थ कॅर. हे हेल्थ कॅरांत आमी एक खुबसो एक लक्ष दिवपाक जाय की हेल्थ कॅर कित्याक स्वास्थ म्हणटा तें सगल्यांक बरें पडटा आनी जर तर स्वास्थ बरें आसा जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे आमचे उदरगत बरी जाता. आनीक एड्युकेशन सॅक्टर जे आमी उलयतात, एड्युकेशन सॅक्टरांत म्हाका दिसता आमी खुबशे पावल मारपाक जाय. कित्याक आयज आमची भुरग्यांक आयज एड्युकेशन कॉलेजीन जावं इस्कॉलांत एड्युकेशन मेळना. आनीक आमी म्हणनात की प्रायवेट सॅक्टरांतूच आमी भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, पूण जी आमची गांवची आमची एड्युकेशन गव्हर्मेंट स्कूल जी आसात म्हाका दिसता ताजेर लक्ष दिवन खुबशे बरेपण हाडून आमी एक बरें एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता दिवपाक जाय. कारण भुरगीं जावन आसा आमचो फ्युचर. नमस्कार, हांव अनास्तासियो एलितेरियो कार्नेरो, प्रोफेशन बाय टिचर. हांव एनवायरमेंट एक्टिविस्ट तेच परी एग्रीकल्चरिस्ट. हांव म्हणूंक सोदता जशें मेल्विन भावान सांगलां, हितून डेवलपमेंट जालें ना. बेजीक एम्युनिटीज म्हणटा तो रस्ते कंजेक्शन आहा, लायट ना. पूण हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, शाबासकी दिता BJP सरकाराक आनी आमच्या आमदाराक बाब आवेटनाक. कित्याक एक टर्म तेणें आतां कंप्लीट करतलो. इंडिपेंडंट निवडून आयलो तो आनी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी ही मिनिस्ट्री मेळ्ळे कडेन तेणें खूब उदारगत केल्या. आतां पावर इरॅटीक हें म्हणटात तेजें आतां पळोवंक गेल्यार आनी एक टर्म मेळ्ळो जाल्यार सगळें जाता. कित्याक एक टर्मा भितर सगळ्यो वेवस्था करूंक मेळना. आतां पळोवपाक गेल्यार कितल्यो वेवस्था जाल्या. आमच्या नावेलींतूच एक 10 बेडेड हॉस्पिटल येता. आमकां परत परत मडगांव धांवची गरज ना. सो हें तर सुरू जालें. आतां डिसेंबर जावन तें सुरू जातलें, काम नेटान चालू आहा. हें जाल्यार हेल्थ फॅसिलिटीज आमकां मेळ्ळ्या. आतां बाकीचे कितल्योच फॅसिलिटी जाल्या. आतां एड्युकेशन म्हणटा आनी निकतेंच गेल्या सुमारांत आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलें आनी आमदार म्हणटा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आहा थंयसर तेजें एक ड्रीम आहा, एक गव्हर्मेंट कॉलेज थंय स्थापन करपाक आमच्या नावेलीं. कित्याक सद्याक रोजरी कॉलेज आहा जी डायसिजन कॉलेज आहा DSCची, ती इनसफिशंट कशी जाल्ली आहा. कित्याक नावेलकारांच्या भायर दुसरे सरभोंवतणी गांवचेय भुरगे येता. सो आतां आमचो आमदार फुडले टर्माक आनी एक टर्म ताका मेळ्ळो, तो निवडून येयलो. तेजें ड्रीम आहा एक गव्हर्मेंट कॉलेज स्थापन करपाक आमच्या नावेलीं. आनी हांव शाबासकी दिता आमच्या आमदाराक. असले तर येवजण आहा एड्युकेशन सॅक्टर जाल्यार एकदम आमची भुरगीं फुडाराक जायतें यश मेळोवन घेतलीं. आनीक एग्रीकल्चरांत जायते उदारगत केल्ले आहा. चोवपाक गेल्यार आमच्या नावेलीं सगळीं शेतकार शेतां रोयता. आतां असले प्रोजेक्ट आमी इम्प्लिमेंट करता. गेल्ल्या वर्साक टॅरी कडच्यान रेम्बॉल इंटरनॅशनल फावंडेशना कडच्यान आमदारान ताका मुद्दम आपोवन हाडून आमच्या नावेली वाठारांत मांडोपा जी एक रिवोलेट आहा थंयसर एक प्रोजेक्ट केला. जे मेडें उदक आहा तें साफ करून उजार करपाचें. आतां आनी एक टॅरीचो प्रोजेक्ट येता, 2 करोराचो प्रोजेक्ट. फाल्यां तेंचे इंटरनॅशनल रेप्रेजेंटेटीव येवचे आहा. हांवें आमदारा कडेन ऑलरेडी एपॉयंटमेंट घेतला. कित्याक हो प्रोजेक्ट 2 करोराचो एग्रीकल्चर सॅक्टराक सगळ्या फार्मर्सांक एकठांय कर आनी कितें तरी उदारगत करया. आमी सेल्फ सफिशियंट जावया. कित्याक सद्याक एग्रीकल्चरान शेताक रोवपाक न्युवपाक एवरीथींग गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा. आनी हांव खरेंच शाबासकी दिता आमच्या आमदाराक. 21 टर्म इंडिपेंडंट MLA म्हणून तो निवडून येयलो. मिनिस्ट्री घेतली खरी, केन्नाच तो ना म्हणिना. कितले जाणांक शिरविशे दिल्या, एकट्याचोच पयसो घेवंक ना. कोणाचो पयसो गेलो जाल्यार सांगचें.
कितले जाणांचे घरदार नासलेल्यांक आदार केला. आतां हावजींग बोर्डाची स्कीम चालू आहा, जी नवीं घरां फ्लॅट्स तयार जाल्या तेंची सुद्दां आतां फॉर्मां आयज सकाळीं सुद्दां आमचे एसटी कम्युनिटींतले 2 फॅमिली येयल्ल्यो. सो हे भाशेन कोणाक बारोंक ना, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हणून सगल्यांक पावला. हांव म्हणटा आनीक एक टर्म मेळ्ळो जाल्यार जें कितें मॅनिफेस्टोचेर आहा वो लोकांक दिसता आमकां हें जाय आमकां हें जाय, सगळें आमी पुरे करूं शकता. कित्याक आमी तर आमदाराक निवडून हाडला आनी आमदाराक सरकाराचो तर तेंको आहा. आमचें भाजपा सरकार आहा आनी भाजपा सरकारान आतां आमच्या आमदाराक इंडिपेंडंट म्हणल्या सुद्दां आमची मागणी आयकून नावेलकारांची ताका मिनिस्ट्री दिली आनी मिनिस्ट्री दिवन कितली सुदारगत जाल्या. सो हांव मागतां आमी सगळ्यांनी ताका तेंको दिवन निवडून हाडचो, आनीक एक टर्म दिवचो आनी कितें सजेशनां सगळ्यांनी दिवची, आमची तुमची सगळ्यांची, आनी आमी वेव्हारान घालूंक शकता. आतां जें ट्रॅफीक कंजेक्शन जशें म्हणटा मेल्वीन बाब, ही हायवे वायडनींग जाता, हें काम आजून चालू आहा. एकदां हें सगळें जालें वेवस्थीत बसून प्लॅनिंग करून जाता. आनी आमचे नावेलचे पंचायताक विलेज पंचायताक चडशें ट्रॅफीक कंजेक्शन म्हणटा तें विलेज पंचायत नावेलीं लागता. आमची विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी काडली आहा. लास्ट मंथ आमची बसका जाली. आतां ह्याय म्हयन्या हे मंथ एंड बसका जातली आनी हांव त्या कमिटीचो कन्वेनर आहा. आनी आमी असो प्लॅन काडला खंयसरच ट्रॅफीक कंजेक्शन जावचें ना. डेव्हलपमेंटूय ते भाशेन आहा, एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट इन एड्युकेशन सेक्टर, डेव्हलपमेंट इन ऑल रावंड म्हणूंक शकता आमी. असो आमी प्लॅन काडला. सो हे प्लॅन विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रमाणे आमी सगळे 5 पंचायतांक एकठांय करतले. सगळ्या पंचायताची विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा. लोकांची सजेशनां घेवन, आमची न्हू, आमदाराची न्हू, ना मंत्र्याची न्ही, लोकांची, आम आदमीची, एक प्रत्येक घरांत वचून तेंची सजेशनां घेवन आमचो आख्खो नावेलीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डेव्हलप करतले आनीक चकाचक करून दाखयतले. कित्याक आमच्या आमदारान केलां ताका आमी शाबासकी म्हणटा. अनदर ऑप्टिमिस्टीक नोट, तुम्ही तुमचे ओपनिंग रिमार्क्सान कितें म्हणटा? हांव सिद्धार्थ कारापुरकार, हांव आम आदमीचो मेंबर आसा. पळय हांगा खुबश्यो आतां प्रोजेक्ट चल्ल्यात, नॅशनल लेवल प्रोजेक्ट म्हणटात फॉर डेव्हलपमेंट, पूण सगळे इल्लिगल चल्ल्या. आमचो हांगा एक रस्तो येता, हायवे, बरो व्हडलो हायवे, 60 मिटर्स विड्थ येता. तो इतलो व्हडलो आसा की ताजेर विमान सुद्दां देंवोवपा जाता. आज हो रस्त्याक येदो व्हडलो आसा पूण EIA अजून जावना. EIA हियरींग जावना, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करनासतना हो रस्तो मुखार व्हेला. ओके, हाजी गरजूच नाशिल्ली. हो रस्तो कोणा खातीर हो म्हाकाय खबर ना, कित्याक तो रस्तो सामको भायर आसा, 60 मिटर्स वायड आसा. ओके, ताका म्हणटात मडगांव बायपास, पूण बायपास 60 मिटर खंयच जगार ना. दुसरी गोश्ट, आमी सालपे तळें क्लिनिंगाचें खूब मागताले, पूण सालपे तळें क्लिनींग जावकूच ना. ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट जालो, ब्युटिफिकेशन, पूण जें तळें आसा त्या तळ्याचें कांयच जावना. ब्युटिफिकेशनान फक्त कितें केलां, तळें पुरयलां, आसा तें एक्झिस्टींग तळें पुरयलां आनी रस्तो वाडयला आनी ताजेर कांयच जावना. सो तें कोणाक हेल्प ना, वयल्यान तळें पेड्डेर जालां. आनी दुसऱ्यो खुबश्यो गोश्टी आसात. आतां रिजनल प्लॅन घेवया. लोकांनी केल्लो रिजनल प्लॅन आसा, ह्या रिजनल प्लॅनाचेर कांयच सरकारान केल्लें ना. आमची जी नावेलीची इगर्ज आसा थंय रस्तो दाखयला 80 मिटर. आतां 80 मिटराचो रस्तो सारको दारांतल्यान वता, तें सगळें फुडलें आसा तें बँड स्टँड बी सगळें इगर्जेचें मोडून वता, सारकें फुडें आसा. तरी पूण कोणेच ह्या सरकारान ताजेर कांयच करूं ना. गांवचे बारीक बारीक रस्ते आसा ते 15 मिटर 20 मिटर दाखयल्यात आनी लोकांची दुर्गां घरां बी सगळीं मोडून वता. आनी हो तर रिजनल प्लॅन लोकान केल्लो तसो तर जायना जाल्यार हो एक कायदो जावन वतलो. फाल्यां मागीर कोणी कोर्टान वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता हें 15 मिटर रस्तो आसा कर, लोकांनी घरां कोर्ट मोडून उडयतलो. सो हें कशें जावंक शकता? सो हें पॉलिटिकल पार्टीन हें चिंतपाक जाय पयलीं, हे कसले प्लॅन करतात, लोकांक विचारनासतना प्लॅन करतात आनी ते अजून पर्यंत दवरतात. हो तर तो काँग्रेसीन प्लॅन केल्लो जाल्यार BJPन भायर उडोवपा आशिल्लो, ते कित्याक उडयना भायर? म्हणल्यार हें कितें, हें गोबायलां जालें ना, एकाच कॉयनाचे 2 सायड जाले, BJP आनी काँग्रेस, तातूंत कांयच डिफरन्स ना दोगां भितर. सो असल्यो खुबश्यो गोश्टी आसात उलोवपा सारक्यो. मुखार दवरले गेल्यार सुद्दां एका तळ्यान बिल्डींग बांदतात. अरे ते दुसरे सायडीक शेतकार शेत रोयतात आनी हांगा तळ्यान बिल्डींग बांदतात. त्या तळ्याचें उदक थंय कशें पावतलें? फ्युचर चिंतपा जाय न्ही. तुमी परमिशन दिलें कशें? लोकांनी आडायल्लें, तरी पूण तुमी परमिशन दिलें, तळ्यान बांदतात. सो असल्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो आमी पळोवपा जाय. आनी ह्या खातीर ही मिटींग बरी जाली केल्या ती. आतां सगळे पॉयंट्स भायर सरतले. हांव उल्हास तुयेकर, BJP सावथ गोवा सेक्रेटरी, तसोच हांव दवर्ली मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत सदस्य.
आमच्या BJP सरकारान ह्या नावेली मतदारसंघात 4.5 वर्सां आमचो आमदार आवर्तन फुर्ताद हेज्या सहकार्यान खुबशीं कामां केल्या. एक आतां तेजो उल्लेख जाला जे आमच्या रावंड फोंड हांगा मिलिटरी कॅम्प आसा थंय गेल्ली 50 ते 55 वर्सां ते सायडीक जे लोक रावताले आमचे क्रिस्तांव भाव ते कितलेशे सरकार येवन गेले आनी ह्या वाठारांत आमचो मुख्यमंत्री सुद्दां जावन गेला. पूण तेंचो बारीकसो प्रश्न तेंचे जे कितें घराक तेंच्या जे कायदेशीर हक्क आसलो तो मेळोन नासलेलो. सो आमचे माननीय रक्षा मंत्री बा मनोहर पर्रीकर हो आमच्या देशाचो मंत्री असल्या कारणान हे जे प्रॉब्लेम आहा ते तेणी सुटावे करून दिल्ले कडेन आसा. हालीं त्या लोकांक तेंचो मालकी हक्क तांकां दिल्ले कडेन आसा. ह्या मतदारसंघात खुबशे डेव्हलपमेंट जाला, विकास जाला. तो विकास काही लोकांनी सांगला पूण अशे मेजर विकास अशे आहा ते एक कोंकण ब्रीज तेज्या थंय जो ओवरब्रीज जाता दवल्ले तो सुद्दां एक मेजर प्रोजेक्ट आसा. 28 करोड रुपया तेजे खर्च जाता. तशेंच 2 संस्कृतीत भवन बांदल्या तेंचे एक दवल्ली आनी माणपान तेजे 3 करोड 80 लाख सुमार खर्च जाल्ले कडेन आहा. ह्या समोर आहा तें हॉस्पिटल जाता 10 बेडेड. सेवरेज लायन टू ऑल 5 पंचायतीन जाल्ले कडेन आसा ती थोड्या दिसांनी सुरू जावपाची आसा. डिस्टिलिंग ऑफ रिवर साल 6 करोड रुपया खर्च केला त्या कामा खातीर. क्लिनिंग ऑफ सायपे लेक तशेंच फुटबॉल ग्रावंड दवरली. तशेंच आमचे ST कम्युनिटी खातीर जी कितें स्कीम आहा आदिवासी कल्याण तेज्या मार्फत ह्या मतदारसंघात कितलेशे लोकांक हेजे बेनिफीट मेळ्ळा हावस रिपेर करपाक. जर डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार कोण करतलो, लोकांक जर स्किमी करतलो जाल्यार कोण करतलो जाल्यार फक्त BJP सरकारूच येतलो. आनी हांव मागतां की लोकांनी फुडें सुद्दां जो डेव्हलपमेंट करता जो लोकां खातीर काम करता त्या सरकाराक परतून निवडून दिवचो. आनी आमच्या सरकारान 21 आमदार येयल्या. आमदार आमचो नावेलीचो बाब आवर्तन फुर्ताद होय आमकां सपोर्ट करता. सो आमच्या सरकाराचें ध्येय आहा की फुडली 26 जे आमदार आहा गोंयचे आमचे BJPचे येतले. अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक सैयद साउथ गोवा माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी हूँ. मैं उल्लास भाई की बातें सुन रहा था, गौर से सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आवर्तन फुर्ताडो ने ये किया वो किया. मैं कांग्रेस पार्टी के साइड से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाउसिंग बोर्ड एरिया में आपकी नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी का नावेली MLA आवर्तन फुर्ताडो है. हाउसिंग बोर्ड एरिया के अंदर इन दिनों में मस्कीटो के वजह से एक घर में हादसा हुआ और एक जगह पे बच्ची बीमार है. तो ये सब चीज़ें बातें यहाँ पे बैठ के बताने से नहीं बनती है, ये ग्राउंड लेवल पे रियलिटी होना मांगता है. और मैं बोलना चाहता हूँ नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं वो हर एक MLA से यही उम्मीद करते हैं कि वो चुनकर आता है आम आदमी की बात सुनने के लिए. और हो सकता है उन्होंने किन लोगों को काम दिया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्हों को काम नहीं मिला, जिनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली. उस जगह पे वो पॉलिटिक्स हो गया. वो चाहते हैं कि अपने जितने करीबी लोग हैं उनको ही नौकरियां दे. ऐसा नहीं होता है. पॉलिटिक्स के अंदर हमारा सोच एक रहना चाहिए कि हम MLA बनने के बाद में हर एक वो इंसान जो गरीब हो या अमीर हो कोई भी हो उसका काम हम करना चाहिए. और जहाँ तक मैं बता रहे हैं नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम आने वक्त में आपको बताएंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त जो चल रहा है यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए. आप डेवलपमेंट बता रहे हैं ठीक है, लेकिन उससे और ज़्यादा होना चाहिए था. क्योंकि जिस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट आजकल ज़्यादा हो रहा है, काम कम और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा. तो हम चाहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर इतना बड़ा इशू हो गया, क्या किया उसके बारे में. मस्कीटो के वजह से मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, ये सब इतना हादसा हो रहा है. ग्राउंड रियलिटी काम होना मांगता है. और आम आदमी जो रहता है, नॉर्मल इंसान जो मेहनत करके खाने वाला, वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है. और जो पैसे वाला है उसके घर बैठे पैसे पहुंच रहे हैं नए नोट. जो गरीब इंसान है जो कमा के खाने वाला वो इतनी तकलीफ़ें सह रहा है. उसके लिए में भी सोचना चाहिए था. एक बरे विषय तुम्ही मांडला. वी विल कम टू दिस पॉईंट अगेन बिकॉज म्हाका तुमची दोगांची साईड जाय ताजेर. तुम्ही ओपन करा. हांव परेश नायक एक्स डेप्युटी सरपंच दवल्ली पंचायत, तसोच नावेली मंडळ BJPचो ट्रेजरर. सगळ्यांनी आमच्या नावेली बद्दल डेव्हलपमेंटा बद्दल सगळ्यांनी उलयला. हेजेर म्हाका चड उलोवपाक म्हाका 2 पॉयंट एक नमून करून दिसता. आमी आमदारा कडेन बी आमच्या मिनिस्टरा कडेन बी उलयले कडेन आसा. गार्बेजीचो मातसो आमचो पॉयंट आसा. तसोच ताणें सरकारा कडेन मी घालता सांगला नावेलीची गार्बेज जी चलता ती तेजी आमी एक रुमडामळ पंचायतीन डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. म्हणटकीर हांगा एक मातसो एक प्रॉब्लेम की गार्बेज डंप करून खंय उडोवपाचो तो एक इशू आसा. तो आमच्या मिनिस्टरान सांगला होय बीन जाता तितलो बेगीन सॉर्ट आवट करतलो. तशेंच आमचे
जी आमची सेवेज लायन गेले कडेन आहा त्या खातीर आमचे कुडचडकर हॉस्पिटला कडेन पंपींग हावस केले कडेन त्या खातीर मिनिस्टराचे हांव आभार मानता. हे सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान आसून ही सगळी डेव्हलपमेंट जावपाक पावल्या. अशीच आमदारान आमचे बरोबर रावचे नावेलीच्या लोकां बरोबर आनी असोच मुखार डेव्हलपमेंट करचो. माझे नाव शकील जागीरदार. हांव नावेली मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचो वायस चेअरमॅन. म्हाका फक्त 2 गोश्टी उलोवपाक जाय. ती फर्स्ट गोश्ट की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज कम्पेर्ड टू द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज द रुलींग एम एल ए जे आमचे वॉर्डन फुडताचो आसा तांकां फक्त इतलें सांगूं शकता की जे अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी एम एल ए आसा जे रुलींग एम एल ए आहा थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चड आसा तर आमच्या हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लो आसा एज कम्पेर्ड टू द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आनी दुसरी सांगू शकता की खुबशे आमचे भुरगे आहा ते ग्रॅज्युएशन केलां. ग्रॅज्युएशन करून ते सेल्समॅनाचें बी काम करता तांकां एम्प्लॉयमेंट ना. ते तुमचेर मातशें लक्ष दिवचें. आनी दुसरें हांव रुमडामोल हावजींग बोर्डार रावता. म्हाका इतलें सांगपा जाय की वेन यू एंटर इन द रुमडामोल विलेज ते एक म्हाका संजय दत्ताचो एक डायलॉग याद येता लगे रमुन्ना भाई की रस्ते में गाड़ियाँ कम खड्डे ज़्यादा है. तो तशें हावजींग बोर्डान जाला. तुमी मातशें लक्ष दितेचेर. एक फाटली 4 म्हयने पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो सकाळीं 8 वरांचेर. एक ट्रक एंटर करतना भुरग्याचे पांयाचेर गेली. ते चली भुरगे आशिल्ले 4थेक शिकताले. ते पांय आजून फ्रॅक्चर आसा. ते दॅट इज हॅपन बिकॉज ऑफ दॅट बीग पोर्ट होल्स एंटर दॅट देवळा कडेन आशिल्लो. सर ते आयज पर्यंत तो पोर्ट होल तसोच आसा. लोकांन घेराव घातलो तेजेर हे केलें पण आयज पर्यंत तो पोर्ट होल तशेंच आसा. तशेंच तुमी मुखार वसा कोण पंच आसा तेजे गडा कडेन 2 स्पीड ब्रेकर. कोण मुखार गेलो सर आवडन फुडता कोण लागीं तो कोण आसा तेजे घरा कडेन 2 स्पीड ब्रेकर. तशें करून खूबच स्पीड ब्रेकर आनी तेजे म्हळ्यार तेजे बीग पोर्ट होल्स आजून पर्यंत तेजेर कांय जालें ना. 4.5 वर्सां जालीं. म्हाका दिसता ती हावजींग बोर्ड 10 वर्सां पयलीं जे आशिल्लो आयज पर्यंत ते तसोच आसा. तेजेर कांय डेव्हलपमेंट जावना. दामोदर नायक एक सरपंच प्रेसिडेंट पंच आनी भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष नावेली मतदारसंघ. हांव आतां हे फावट हांव चड विशय घेना कित्याक विशय सगळे जाल्ले आसा. सगळ्यांनी क्लियर केल्ले आसा. चडशे पॉयंट घेतिला. फक्त एक हांव फक्त हें दिता गार्बेजी बद्दल जें हें केलें सांगलां. गार्बेज हें करपाक आमी रिस्पॉन्सिबल आसात. आमी कांयच कुयदाद घेनात. आमी काडटात आमचो कचरो रस्त्या भायर उडयतात. ती आमी हें करपाक स्वता. आमी पंचायतीक ब्लेम करतात, मिनिस्टरांक ब्लेम करतात, MLA ब्लेम करतात. तशें जावपाक जायना. दुसरी गोश्ट जें आतां गोंयांत जो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा ओवरऑल गोंयचे बद्दल म्हणटा हांव 2002 जें आमचें सरकार आयिल्लें BJPचें तेन्नाच्यान फक्त गोंयांत डेव्हलपमेंट जाला. ज्यो स्किमी आसात पूण जो डेव्हलपमेंट भरपूर जाल्लो आसा. फाटलीं म्हाका दिसता 40-50 वर्सां जालीं आमकां फाटलीं येवन गेलीं सरकारान कांयच केल्लें ना. डेव्हलपमेंट दिसना. फाटले तुमी 10 वर्सांक पळयात डेव्हलपमेंट ना. ह्या फावटी पळयात 2012 जेन्ना आमचे गोवोरमेंट हें जालें तेन्ना हे आतां ब्रीज तयार जाता. नवे ब्रीज तयार जाले. आज जर तूं पणजेच्यान जर परविरो वचत वरभर रावचें पडटा थंय. इतलो ट्रॅफीक जाम आसा थंय. हो जर ब्रीज जायत सगळ्यांक बरें पडटलें. मोठी गाडी भायल्या भायर वतल्यो. फाटीं अशे लोक म्हणटाले वो आनी तिसरो ब्रीज कित्याक काय म्हणून. तशें ना. कित्याक डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार फुडलो विचार करूनच केल्लें आसा जो आमचो सरकार करता. आतां पंचायतीचेर येता. हांव पंचायतीन आसलें म्हाका आतां 5 टर्म जाले फ्रॉम 1992. पंचायत बरी चलतलो जाल्यार पंच बरें आसूंक जाय. सरपंच आनी सेक्रेटरी आनी तेंचे बरोबर तेंचें कोऑर्डिनेशन MLA कडेन तें आसूं जाय. तें हांगा जायना. थोडे पंचायतीक तितलें जायना. फक्त हें करतात आनी तांकां ट्रेनिंगूय बरी नासता. जें हें जर आसत कोऑर्डिनेशन जाल्यार पंचायत बरी चलतली. जर पंचायत बरी चलली ग्रासरूट लेवल बरें चल्लें सगळें आमचो सरकार सगळी गोंयची जी हें आसा सिस्टीम बरी चलतली. आनीक तिसरी गोश्ट जे आतां रस्ते आमचे खूब ल्हान आसात पावनात. कित्याक जो डेव्हलपमेंट जाला ज्यो गोंयांत आमच्यो गाडयो आसा आतां म्हाका दिसता 15 लाखांची पावत आयल्यो. फाटल्या वर्सा 12 आशिल्ल्यो. म्हाका दिसता आनी 5-6 म्हयने 15. आमचें पॉप्युलेशनूय 15 आसा. 15 लाख आसा. ह्यो गाडयो 15. हे रस्ते आमकां पावना. फुडें ताजेर कितें तरी नवें कितें घेवचें पडटलें. ह्यो गाडयो थोडी म्हाका दिसता बॅनूच करची पडटा अशें म्हाजें हें सांगता. म्हाज्या घरांत 2 गाडयो आसा. म्हणजे प्रत्येक घरांत गोंयांत प्रत्येकाल घरांत 1 ते 2 गाडयो आसात. जर ह्यो गाडयो रस्त्यार आयल्यो रस्ते पावनात. सो ताका लागून कितें गोवोरमेंटान फुडें जावं अशें दिल्ली कितें केलां तशें गोंयांक जाय पडटलें फुडें कितें.
म्हजें नांव पिटर कुटिनो. हांव एक आक्वाकल्चर फार्मींग करपी तसोच सोशल एक्टिविटीज. आमी जायतीं वर्सां जालीं हे आमी आमचे पॉलिटिकल सायडीक काम करूंक लागल्यार आनी हे 4.5 वर्सां आमी मेजर वर्क्स आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींत पयले म्हणटा तो एक व्हडलो इश्यू फॉर आक्वाकल्चराकूच न्हू फार्मिंगाक पूण सगळें त्या रस्त्यान वयताना रिवर सालाकूच्यान वास मारतालो आनी ही रिवर साल सारकी सगळ्यांनी निग्लेक्ट केल्ली. कोणेंच आतलावंक ना इतलीं वर्सां. पूण आमच्या मिनिस्टरान बाबा वेटनान हो फर्स्ट इश्यू आमी जाका एप्रोच जाले तो जिखतोच आनी तेणें सांगलें आपलो टर्म काबार जावचे आदीं आपूण ही रिवर साल क्लीन करतलो आनी तेणें ही हॅज केप्ट अप टू हीज वर्ड आनी रिवर साल डिसिल्ट केली हारेबांद टू तेलावली ब्रीज. आनी सारकें सांगचें म्हणल्यार पावसाच्या तेंपार हे पावटी आमकां फ्लड पासून उणो येयलो कित्याक वॉटर फ्लो एकदम बरो गेलो. हांव सदांच उपकारी ह्या आमच्या आमदाराचो. दुसरें म्हणटा तें नावेली कॉन्वेंटाक एक आमकां प्रायमरी बिल्डींग बांदून दिलें तांकां जी तांकां बरी आडकोड जाताली ल्हान भुरग्यांक. जायत्या जाणांनी एड्युकेशनाचेर उलयलां. प्रायमरी लेवल बरें जालें सेकंडरी आनी कॉलेज बरी जातली. सो प्रायमरी लेवलाक आमच्या मिनिस्टरान बरें मन घालून तांकां तें एक बिल्डींग करून दिलें. दुसरें म्हणटा तें कंजक्शन ऑन द रोड म्हणटाले आमी. हो खरेंच बरो इश्यू आसलेलो पूण विथ द गूड ऑफिसीस ऑफ ऑर नावेली पीपल ती हायवे मेन हायवे आहा ती अप टू द चर्च आमकां जागती बांदारसून रूंद जाता काम चालू आसा. ताजे भायर हे हेल्थाक आमकां सारकें क्लोज आमकां मडगांव वचपाक नाका. फाल्यां हें 10 बेडेड हॉस्पिटल प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाता आनी सगल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. नावेलकारांकूच न्हय आमचे नेबर्स आहाय तांक पासून द्रामापूर सिर्ली तांक लेगून बरें. इवन फॉर वार्का पीपल ब्रिजीन येवन हिंग आमकां बऱ्याक पडटलें. जायते फुटबॉल ग्रावंड डेवलप जाले आमचे आनी मेजर म्हणटा तो आमचो नावेली चर्च ग्रावंड. हो ग्रावंड इंटरनॅशनल लेवलार गेलो आनी तुमकां खबर आसतली AFC कपाक नावेली ग्रावंड पास जालो फॉर द प्रॅक्टीस ग्रावंड फॉर AFC कप अंडर-17. म्हजी परबीं बाबा वेटनाक ह्या ग्रावंडाक तेणें हात घातलो. ते भायर नागमोणे सिंकेटी तेलावली जोरीवाडो दाबोर्ली सगळ्या एक वाड्यांनी म्हणल्या भाशेन फुटबॉल ग्रावंड दिल्या कित्याक फुटबॉल जे कोण हेवता तांकां बरी भलायकी आसता. हांव नको तुमकां कितें तें पूण आमकां नागमोडे सिंकेटी तेलावली ही आमची डायरेक्ट 300 mm डायमिटर पायप घालून आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जालो सारको. आनी दुसरें म्हणल्यार लायटीचो प्रॉब्लेम. खंयच्याय टायमार तूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक नावेली फोन मार 1 o'clock लेगून हांवें फोन मारला कित्याक हांवें सांगलां हांव एक आक्वाकल्चर फार्मर. रातची लायट गेली हांव तांकां कॉल मारता 5 मिनटां दी येता आमी येयले. हें इतलो तेंप आमकां जावंक ना. आनी हें आमच्या साडप्या तोळें पासून पयलो पळय इतलो वास मारतालो आनी हे सिवेज प्लांट थिंगा कोण चोय नासलेलो. उदक सोडटाले दटी डायरेक्ट क्लीन कोनासतना. आतां तांकां वॉर्निंग दिल्या उदक दटी सोडीत तुमकां मेमो पडटलो. आतां कोण सोडना उदक कित्याक कॉन्स्टंट वॉच आहा ताका. हांव मोहम्मद समीउल्ला रुमणामळ एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट पंच. हांव चड करून गार्बेजीचे टॉपीक घेता आनी तशेंच आमचे बाबा अशफाकान जें सांगलां ती मॉस्किटो बायट हें तेणें एक प्रॉब्लम आमच्या मुखार दवरला ताका हांव सगळें क्लियर करपाक सोदतां. कित्याक हांवूय थंय मेंबर आसा पंचायतीन ते बी थंय रावपी. पयलीं सांगपा म्हणल्यार तांकां कळपाक जाय इतलीं वर्सां आमचे रुमडामळ चडशीं घरां आमची रुमडामळ EWS LIG फ्लॅट्स ही गोवा हावजींग बोर्डान एक्वायर केल्लो आसा आनी आमची घरां लागीं आसा. आनी आमची थंय कितें आहा मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार आमची ड्रेनेज सिस्टम म्हणल्यार सारकी ना. ते कित्याक लागून आमचे जे